नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां बरी पळय ताच्यो हेडलायन्स. अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचो सरचिटणीस के.सी. वेणुगोपालान पत्रकार परिशदेत पक्षाच्या जैताचेर उक्तायलो विश्वास. पक्षाकडेन केल्ल्या प्रामाणीकपणाक आनी पक्षनिश्ठाक लागून काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकाराचेर दाखयलो विश्वास. मंदार सुर्लकार खून प्रकरणात आरोपींच्या मुक्ततेच्या शिफारसीत बापायच्या आक्षेपाकडेन दुर्लक्ष. फुडली सुनावणी 9 जुलयाक. गोंयांतल्या दीनदयाळ स्वस्थ सेवा येवजण पुरायपणान जाल्या फेल, सांगता आप पक्षाचे फुडारी केजरीवाल. येवपी वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर युती संबंधी केजरीवालान दिले ग्रीन सिग्नल. म्हणटा थळाव्या फुडाऱ्यांक वेगवेगळ्या पक्षाकडेन उलोवणी करपाची दिल्या परवानगी. केंद्रीय शिक्षणीक संस्था फकत रियल इस्टेट बिझनेस करपा खातीर हाडटात गोंयांत. आमदार विजयाचो सणसणीत आरोप. आयआयटी प्रकल्पाविशीं थळाव्यांक दिवचे स्पश्टीकरण केल्या मागणी. घोग्यांनी पडपी पावसाक लागून चांदेल हसापूर पर्यायी रस्तो पुरायपणान गेलो उदका पोंदा. गांवांत येरादारी करप्यांच्यो जाल्या बऱ्योच धांवपळी. राज्यात पावसान धरला बरोच नेट. 4 ते 10 जुलय मेरेन 7 दीस हवामान खात्यान राज्यात येल्लो अलर्ट केला जारी. नुस्तेमारांक दर्यांत वचचे न्हय, दिला सल्लो. आता पळयात खबरो विस्तारान. अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचो सरचिटणीस के.सी. वेणुगोपालान गोंयांत जावपी विधानसभा वेंचणुकेच्या तयारेचो नियाळ दितना वेणुगोपालान पक्षाच्या जैताचेर विश्वास उक्तायलो. गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकाराचेर तिकेट विक्रीचे आरोप तांणी खरपणान न्हयकारले. ताच्या प्रामाणीकपणाक आनी पक्षनिश्ठाक लागून पक्षाच्या हायकमांडान ताचेर विश्वास दाखयला अशें तांणी सांगलें. फाटल्या 2 वेंचणुकांनी बंडखोरी करून आमदारांनी काँग्रेसीचो विश्वासघात केला असो आरोप करून येवपी वेंचणुके आदी अशा बंडखोरी आमदारांचेर खर कारवाय जातली अशी शिटकावणी वेणुगोपालान दिल्या. Everybody has the right to form a party. If somebody 50 people, 100 people are thinking that I have to form a new party, everybody has the right. We will come with a very clear legislation. We will come with this land issue. We will completely give back the powers to the local bodies. Nominated Girish Choudankar as the PCC president. We know his integrity. We know his honesty. He is not a newcomer. Last 25-30 years he is working in this party from different level. We know who is Girish Choudankar. You can give any allegation. Anybody can put allegation. But we know that he is one of the gem of the honesty person in this party. I am telling you very clearly. No allegation. I am ruling out completely. Rejecting that allegation. Nothing is there. He is the honest person. Last 2 elections, the defectors, we people are thinking our party is like our mother. Those who are defecting this party are basically cheating their own mothers. This is what our thinking. Now, we are very much aware of the people's sentiments about that. Coming election, keeping in that mind, we will take very strong corrective measures to build the confidence among the people of Goa. We will explore all possibilities to defeat BJP in Goa. The decision of all these things will take in due course of time. वास्कोतल्या मंदार सुर्लकार खून प्रकरणात आजीवन बंदखण भोगपी आरोपीक बेगीन सोडपाची शिफारस करतना राज्य ख्यास्त पुनरावलोकन मंडळान मंदाराचो बापूय दीप सुर्लकारान दाखल केल्ल्या हरकतीचेर चर्चा करूंक ना. तशेंच ताची बाजूय आयकली ना. हाचे भायर आरोपीच्या मानसीक स्थिती विशींच्या तज्ञ अहवालाचेर मंडळान विचार केलो ना अशी माहिती ॲडव्होकेट प्रवीण फळदेसाय हांणी दिली. ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 9 जुलयाक जातली. Matter is going on. It is listed on some other day now, maybe 9th of July it will come up. Today the matter was argued, actually it started yesterday and it is going on. Today also it went on. The only one issue that the court, what you are asking, is said that what is the role of victim's family in all this justice delivery system. The Supreme Court has also time and again now saying that the victim's family or a victim should have some role and have some say in all these kind of matters. So
So therefore the court was asking us, prosecution, as to whether there is any provision or whether there is any rule or any guidelines in terms of these suggestions which are required in terms of victims side of the case. So we have said that we will try and suggest the government may consider this. As of now, in rules there are some provisions of victim, some safety is there for victims' family also. But the court is on a different line. It is asking about the mental status of the victim, the psychological aspects that the victim's family is undergoing, and to vent those kind of things. What should be the role of the government in providing that access to the victim's family or victim in certain cases? So that is the discussion. But the matter is not yet over. The decision is not yet out. So therefore, it would be very early to say that court has said something. Court has just, in the course of argument, it came up and the inquiry was made. We responded. Let us see what court says about it, and then we can decide. आम आदमी पार्टीचे राष्ट्रीय निमंत्रक अरविंद केजरीवाल हांणी गोंयांतल्या दीनदयाळ स्वस्थ सेवा येवजणेचेर खर टिका केल्या. ही येवजण पुरायपणान अपेशी थारल्या असो दावो तांणी केला. हाचे वांगडाच येवपी वेंचणुकेचे फाटभुंयेर युती संबंधी महत्वाचे संकेतय तांणी दिल्यात. पळयात. आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय निमंत्रक अरविंद केजरीवाल हाणें गोंयांतल्या दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा येवजण वा DDSSY आतां अपेशी थारला असो आरोप केला. अर्थीक संरक्षण उणें, वैजकीय सेवा मर्यादीत आशिल्ल्यान आनी हॉस्पिटलांक निधी वांटपाक कळाव जाल्ल्यान नागरीक येवजणेचो लाव घेनात असो दावो ताणें केला. हाचे भायर येवपी वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर केजरीवाल हांणी युती संबंदीत आपली भुमिका स्पश्ट केली. केंद्रीय फुडाऱ्यांनी पक्षाच्या थळाव्या फुडाऱ्यांक वेगवेगळ्या पक्षाकडेन उलोवणी करपाची परवानगी दिल्या अशेंय ताणें सांगलें. चर्चेंतल्यान भायर सरपी प्रस्ताव निमाणे मान्यताये खातीर केंद्रीय फुडारपणाक धाडटले. तत्वीक नदरेन आम आदमी पक्ष युती खातीर सकारात्मक आसा अशेंय केजरीवाल हाणें स्पश्ट केलें. दोनों में बेसिक फर्क है. DDSSY योजना इज अ फेल्ड योजना. It is a dysfunctional yojana which people are not using, and because it is dysfunctional, तो उसमें 2.9 लाख फैमिलीज पहले एनरोल्ड थी, वो कम होकर 1.8 लाख फैमिलीज बच गई है. 1 लाख फैमिलीज ने अपना कार्ड गिव अप कर दिया. इट इज इनएक्टिव कार्ड. क्यों? बिकॉज देयर आर 4 डेफिशिएंसीज, क्रिटिकल डेफिशिएंसीज इन दैट योजना. नंबर 1, उसमें अमाउंट बहुत कम है. इट इज जस्ट 6 लाख और 4 लाख रुपीज. हमारा 10 लाख है. नंबर 2, उसमें बहुत कम बीमारियां कवर्ड है. आप जब जाते हैं कार्ड लेके तो वो कहते हैं ये बीमारी भी कवर्ड नहीं है, ये बीमारी भी कवर्ड नहीं है, ये बीमारी, उसमें कुछ भी कवर्ड नहीं है. अगेंस्ट 447 डिजीजेस कवर्ड इन DDSSY, 2350 diseases are covered in Punjab scheme. Number 3, the payments are not made in time to the hospitals when they treat. उनका reimbursement time पे नहीं होता, कई महीनों तक. So they have stopped giving treatment. They have stopped entertaining the patients under that scheme. And number 4, the rates which are given to them, hospitals, are 10 years old rates. So the people, they are not interested in entertaining. पंजाब के अंदर हम इंश्योरेंस कंपनी को एडवांस में पेमेंट देते हैं, अगले 3 महीने की, 6 महीने की. इंश्योरेंस कंपनी टाइम पे पेमेंट देती है हॉस्पिटल को. तो इसलिए पंजाब वाली स्कीम जो है, दैट इज अ फंक्शनल स्कीम, इफेक्टिव स्कीम, प्रेज्ड बाय द पीपल. लोगों को बहुत पसंद है. पिछले 6 महीने का जो फीडबैक आ रहा है बहुत अच्छा है. दैट इज द रीजन वी आर सेइंग दैट लेट्स लर्न फ्रॉम ईच अदर. देयर इज नो पॉलिटिक्स इन दिस. इट्स नॉट कि हमारी स्कीम है तो आप नहीं करोगे, आपकी स्कीम है तो गोवा में कोई अच्छा होगा तो हम पंजाब में करेंगे, पंजाब में कुछ अच्छा होगा गोवा को करना चाहिए. देखिए, हमारी लोकल यूनिट जो है, हेड बाय वाल्मीकि, they had approached the central leadership. They had suggested that there should be an alliance. अगर बीजेपी को हराना है तो alliance होना चाहिए. So the central leadership has authorized the local leadership to initiate the process. So आप परसों वाल्मीकि ने, उनकी पूरी टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी. And now they have initiated the process. They'll be talking to various parties. तो जो भी proposal होगा, they'll bring it to the central leadership. So in principle we are in favor of alliance. सो आप रेडी हो अलायंस के लिए? इन प्रिंसिपल मैंने कहा वी आर इन फेवर ऑफ इट. कितनी सीट्स आप रेडी हो? ये क्या, बिकॉज़ अभी तो बातचीत होगी हर पार्टी से. आपके आपने कितने सीट कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपका मजबूत काम है?
हमारा सारी कंस्टिट्यूंसियों में काम है, जब बैठेंगे सबके साथ, किसी सीट पे वो ज़्यादा मजबूत होंगे, किसी सीट पे हम ज़्यादा मजबूत होंगे, अभी कैसे बता सकते हैं। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत IIT सारकिल्या व्हडल्या प्रकल्प हाडचे पयलीं सरकारान ताचो थळाव्यांक नेमको कितें फायदो जातलो हाचे विशीं स्पश्टीकरण दिवचें अशी मागणी आमदार विजय सरदेसाय हांणी केली. देवस्थानाचो जागो हालोवन IIT प्रकल्प हाडपाचो यत्न केल्यार तांकां श्राप भोगचो पडटलो अशेंय ताचें म्हणणें. लाखांनी चौकण मिटर जमीन दिवन गोंयकारांक ताचो कसलो लाव मेळटलो हो प्रस्न विरोध करीत कांय केंद्रीय शिक्षणीक संस्था गोंयांत फकत रियल इस्टेट वेवसाया खातीर घेतात असो आरोपय सरदेसायान केला. त्या देवाचो जागो भावना जंय आसा पळय, IIT म्हणटा ती लोकांक पयलींच दिसता पर्वत, तातले तातूंत ते देवाचे जागे बिगे हाडून IIT हाडप आनी तो श्राप घेवप न्ही पयलोच. सरकारान सारकें करप. पयलीं IIT कितली जमीन जाय, लाखांनी स्क्वेअर मिटर IIT घेवन गोंयकारांक कितें फायदो जातलो. बीट्स पिलांनी गोंयांत आहा, कितें जाता, फक्त न्यूज येता हो मेलो तो जालो आनी जीव दिलो, इतल्योच खबरो येता. सरकारान पयलीं चिंतपाक जाय हे प्रकल्प हाडचे पयलीं फायदो आसा वो ना तो, आनी फायदो आसलो जाल्यार कितें आसा हें आसपाक जाय. IIT उलयता सुद्दां देशा खातीर करचें सुद्दां, IIT व्हरची. NIT हाडली कुंकळे, कितले कुंकळकारांक जॉब मेळ्ळो, कितले गोंयकार NITन आहा, कांय फायदो जायना हे सेंट्रल इन्स्टिट्यूशनाचो. हे जे येतात पळय हे गोंयांत आपली रियल इस्टेट करपा खातीर येतात. पिट्स पिलांनी म्हणटा ती प्रायम रियल इस्टेट, पारूल म्हणटा तो आनी रियल इस्टेट, सगळी रियल इस्टेट ही. आमी हाडून तें बील कित्याक हाडिल्लें प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीचें की आयव्ही लीग कॉलेजीस म्हणजे बरे बरे वॉर्टन, येल, स्टॅनफर्ड ते येतले म्हणून. आनी हाडल्या कोण तरी, कोण तो पारूल आनी कोण तो सगळे भितर आशिल्ले लोक बी, सगळी स्कॅमां हाडल्या. ती अशी स्कॅमां हाडून गोंयचें नांव पेड्यार आनी गोंयच्यो जमनी काबार. घोग्यांनी पडपी पावसाक लागून चांदेल हसापूर पर्यायी रस्तो पुरायपणान उदकापोंदा गेल्ल्यान येरादारी करप्यांची बरीच धांवपळ जाल्ल्याचें पळोवपाक मेळटा. मात सध्या नव्यान बांदिल्ल्या पुलाचेर फकत दुचाकी आनी गाडयांक परवानगी दिल्ल्यान प्रवासी बसी आनी शाळेच्या बसींक त्रास सोंसचे पडटा. विजयान आपल्या पक्षाची तुळा आफ्रिकन जुंव्यावयल्या काबो वेर्दे ह्या ल्हान राष्ट्राकडेन करतना गोवा फॉरवर्ड पक्ष जरी ल्हान असलो तरी पक्षाची घटमूट इच्छाशक्ती आसा अशें सांगलें. भारताक अजून लेगीत फिफा विश्वचषका खातीर पात्रताय मेळूंक नाशिल्ल्यान ताणें दुख्ख उक्तायलां. मजगतीं फुटबॉल हो गोंयचो मुखेल खेळ जाल्ल्यान ह्या खेळाक चड प्राधान्य दिवपाची गरज तांणी उक्तायली. सरकारान गोंयांतल्या फुटबॉलाची मुळाव्या साधन सुविधांचो दर्जो सुदारपाचोय तांणी उलो मारलो. काल रातचो सकाळी फुडें 3:30 उठून अर्जेंटिना काबो वेर्देची 3-2 ती मॅच पळयल्या. काबो वेर्दे म्हणल्यार साऊथ गोवा, 5,60,000 लोकसंख्येचो देश. तो थंय पावता, वर्ल्ड चॅम्पियना हलयता. एक सायडीन म्हाका अर्जेंटिना जिखलें तें बरें दिसलें कित्याक हांव अर्जेंटिना जाल्लो म्हणून. पुणून काबो वेर्दे म्हणटाने लोकांचे काळीज जिखलें आनी दाखोवन दिलें की ल्हान देश पसून थंय विल पावर आहा. ल्हान पक्ष आमचो विल पावर जर आसली जाल्यार आमी फुडें वचून लोकांचे काळीज जिखूंक शकता. हें तांचें जाता आनी आमी विकसीत भारताच्यो खबऱ्यो उलयतात, आमी विश्वगुरूच्यो खबऱ्यो उलयतात आनी अजून मेरेन आमी वर्ल्ड कप क्वॉलिफाय जावंक शकना. हें आमी शेण खावपाचें, हे देशाची आमची लज आनी आमी खंय फुडें पावचे ना अशें दिसता म्हाका. हें आनी गोंयाचो व्हडलो रोल आहा तातूंत. गोंय स्टेट स्पोर्ट इज फुटबॉल आनी थंय फुटबॉलाचो ग्रावंड काडून कोणाक आनी कोणाक दिता, ताका दिता ताका दिता, हें कितें जालें ना. फुटबॉल टॅलंट नर्सरी आमचे सालसेर फुटबॉल क्लब असल्यांक सपोर्ट करून थंयच्यान ट्रेनींग जावंक जाय. नाजाल्यार आमी हांगाच उरतले. बारीक बारीक देशात जिखिल्ले आहा, फुडें पाविल्ले आहा, तें पळोवन म्हाका दिसता आमी सगळे भारतीयांक लज दिसतली. खंय पावल्या काय म्हणून आमी. राज्यात सध्या उटंगाराचो पावस पडटा. फाटल्या 24 वरांत वाळपय म्हालात सगळ्यात चड
66.4 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाली. फाटल्या 4 दीस सेगीत नेटान वारे मारून पावस पडिल्ल्यान गोंयांत खुबशा वाठारांनी झाडांची मोडतोड जाली. दिसपट्ट्या जिणेचेर परिणाम जालो. हवामान खात्यान फुडले 7 दीस म्हळ्यार 4 ते 10 जुलय मेरेन येल्लो अलर्ट जारी केला. वाऱ्याचो वेग 40 ते 50 किलोमीटर आसतलो. नुस्तेमाऱ्यांनी खोल दर्यांत वचचे न्हय अशी शिटकावणी दिल्या. नागरिकांकूय पावपाचो दिला. कुसगांव वाठारात संगम पारेकाराच्या घराचेर आनी टॉयलेटीचेर झाड कोसळ्ळें. ह्या घडणुकेत घर आनी टॉयलेटीचें व्हड लुकसाण जालां. हे घडणुकेची म्हायती मेळ्ळे बरोबर उजो पावलपी दळ रोखडीच सुवातेर पावून झाड काडलें. सुदैवान ह्या घडणुकेत कोणाक दुखापत जावना. मजगतीं सरकारान असले धोक्याच्या झाडांचो प्रस्न बेगोबेग तडीक लावचो अशी मागणी समाज वावुरपी सुरजान केल्या. आणि तलाटीकडे जी पावलो तो अंदाजे रिपोर्ट करता म्हणजे कुठे वयतलो न्हू तो अंदाजे कितले लॉस जाला पळया म्हणा संडासे टॉयलेटूय गेलो टॉयलेट मात्र कंप्लीट बांदून पडलो दादा. आयज काल पावस मेळत तसो पावस पडत होता आणि आता अशें जालां तिसकार एका घराचेर झाड पडलेलें संगम पार्सेकार हेज्या घरा म्हणटा झाड पडलें. तांणी कितलेच फावटी पंचायतीक रिक्वेस्ट केले आनी कितलेच फावटी कन्सर्न डिपार्टमेंटान सांगलें पूण ती झाड मारपाची कोणूच प्रयत्न करना. आतां एक झाड मारप म्हटल्यार जो ते 6 ते 7 हजार रुपया खर्च येता आनी तें दुसरें कितें जाता सायडीचे आनी घरां असल्या कारणान ताका मातशें कॉन्फ्लिक्ट आसा ती झाड मारपाक मेळना. आनी त्याच बरोबर जेन्ना पंचायतीक रिक्वेस्ट केल्या तेन्ना पंचायत म्हणटा ते फॉरेस्टाक कन्विन्स करपाक जाय आनी फॉरेस्टाक कन्विन्स केल्या नंतर ते म्हणटा परमिशन घेवपाक मेळना. त्याच बरोबर ते जाता कितें मामलेदाराक हें करपाक जाय आनी ह्याच्या भितर कन्फ्युजनाक लागून हेंच्या भितर जेन्ना कोणाचो तालमेल जायना आसून हें मागीर ते झाड पडटा आनी तांकां बरेचशें लुकसाण सोंसचें पडटा. तर हांव गोवोरमेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता की अशी जेन्ना घराची अश्यो कंप्लेनी येता ती घराची झाडां आयडेंटिफाय करची आनी तांकां परमिशन दिवचें जेणे करून तेंचें लुकसाण जावचें ना हेजी सगळ्यांनी कन्सर्न डिपार्टमेंटान दखल घेवपाक जाय. नाजाल्यार एक सिंगल झाड मारून ते कितलीशींच घराचेर पडटा आनी बरेचशें लुकसाण जाता. ताका लागून परत एक गोवोरमेंटाक रिक्वेस्ट करता तशें पंचायतीक सगळ्या ऑल गोवाच्या पंचायतीक म्हणटा रिक्वेस्ट करता जेन्ना कंप्लेनी येता तेजेर बेगोबेग तेजी कारवाई करची आनी तांकां परमिशन ग्रांटेड करचें जेणे करून तेंचें फुडलें लुकसाण जावचें ना. कदंबा महामंडळा कडेन सध्या बस ड्रायव्हर आनी कंडक्टरांचो उणाव आसा अशी माहिती कदंबा महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेकर हांणी दिली. हो उणाव भरून काडपा खातीर फुडल्या सप्तकात 10 नवे आंतरराज्य मार्गाचेर चलपी बसी हाडटले. तशेंच आनी 25 EV बसींची गरज आसा. सुमार 200 बसींचो उणाव आसा. तातूंतले 15 बसी ऑगस्ट मेरेन मेळटल्यो अशेंय तुयेकारान सांगलें. एक्चुअली ती बस आमची मडगांव कोल्हापूर वयता ते खंय तरी तेजे मागीर ते लायटीचे कितें तरी प्रॉब्लेम जाले म्हणजे लायट पेटना आसलेल्यो आनी त्यो मागीर तेजे बेळगांव पर्यंत ती बस मागीर व्हेली तेंच्यांनी तेच्या फुडें तेंच्यांनी ती व्हरोना कारण फुडें काळखान मागीर चलोवपाक मेळपाना म्हणून. सो एक्चुअली ते मदींच तेजो मदीं प्रॉब्लेम जाल्लेले तेजे मागीर तेंच्यांनी ती मातशी सारकी करून ती बस सुरू केल्ली ती पूण मदीं वाटेक परतून प्रॉब्लेम जालो. फुडें आमच्यो बशी आतां नव्यो येवपाच्यो आसा तेन्ना फुडल्या एक 8 दिसांनी आमच्यो 10 बसी नव्यो येता ऑलरेडी रेडी आहा आमी त्यो बऱ्यो बसी आहा त्यो आमच्या आउटसायड म्हणजे गोंयाच्या भायरच्यो बसी वयता त्यो बऱ्यो बसी घालतले आमी कारण आमकां खूब बसींचो शॉर्ट आहा. जवळ जवळ आमकां 200 बसी आमकां कमी पडटा जे कारणान की नवीन रुला प्रमाणे 15 वर्सां बस चलोवपाक मेळटा
त्यो आमच्यो बऱ्यो चलपाक रनिंगेचे पयशे सुद्दां आमकां 15 वर्सां खातीर त्यो काडचे पडले, स्क्रॅप करचे पडले. हे खातीर आमकां खूब तुटवडा आहा आनी स्कुलांनी बसीची डिमांड आसा. आदी आमकां जवळ जवळ ड्रायव्हर आनी कंडक्टर शॉर्टेज आसलेले, ते सुद्दां आतां आमकां सरकारान ते 200 कंडक्टर आनी 100 ड्रायव्हर घेवपाक सुद्दां आमकां परमिशन दिल्ली कडेन आसा. सो येणाऱ्या काळात हे सगळे जाग्यार बसतले. इवन आमच्यो 25 आमच्यो EV बसीस आहा त्यो सुद्दां आमच्यो फुडल्या एक ऑगस्टा पर्यंत तेजेर आनी एक 15 येता म्हटल्यार त्योय बसी सगळ्यो येतल्यो. हंजूण पंचायत वाठारा लागसार आशिल्ल्या व्हाळात भाड्यान दिल्ली यामाहा फेसिनो ही दुचाकी बेवारस अवस्थेत सापडली. थळाव्या नागरिकांनी ही बाब लक्षात घेऊन बेगोबेग संबंधित प्रशासनाक माहिती दिली. ही स्कूटर व्हाळात कशी पावली हे विशीं अजून कसलीच माहिती मुखार येवंक ना. पुलीस हे घडणुकेचो फुडलो तपास करतात. गोंय निवळ पाचवेचार आनी उदरगतीचेर आदारिल्ले करपा खातीर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी महत्वाचो वांटो घेतला. ग्रीन गोवा क्लीन गोवा मोहिमेत बायलांचो आनी सेल्फ हेल्प ग्रुपांचो सक्रीय वांटो वाडोवपाचो उलो तांणी मारला. हाचे वांगडाच गोंयाक वैजकी पर्यटनाचे मुखेल केंद्र करपाचो सरकाराचो संकल्पूय मुख्यमंत्र्यान उक्तायलो. पळयात. तर टुरिझम सारकेल्या बिझनेसान जितके आमी शिकत तितके गरजेचे आसता. म्हणून हांवें म्हटलें की सगळे जाण पळयत ऍट दीस एज ऑल्सो म्हणजे व्हिडिओ पळयता आसतना कळटना दे आर रेडी टू लर्न म्हणटा तशें आनी नवीन शिकपाची त्यांची तयारी आसतली. हेच आमकां नाविन्यपूर्ण शिकपा खातीर नाविन्यपूर्ण प्रमोट करपा खातीर इवन दो ट्रेनर्स जे आशिल्ले तांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता की एका प्लेसीचेर येवन ह्या दीस एज म्हणजे ओवरनायट ट्रेनिंग घेवप आनी सगळें नवें शिकप हें खूब गरजेचें आशिल्लें. आमी सातत्यात पळयता की हय खरे एम्बॅसिडर स्कूल्स आसात. तो खरे एम्बॅसिडर्स जे टुरिझम इंडस्ट्रीज बिझनेस करतात ते खरे टुरिझम एम्बॅसिडर्स आसात. आणि त्याच पद्दतीन जर गोंय अशा पद्दतीन जर प्रमोट करते आसत जाल्यार ते तांच्यांनीच करपाक जाय. FIDR, Airbnb आणि GLF हांच्यानी खरोखरच गुड इनिशिएटिव्स म्हणजे गोंयांत इनोव्हेटिव्ह थिंग करपाची खूब जाणांची तयारी आसा आणि ताका कोणी तरी एक सपोर्ट सिस्टम तयार करची पडटा. ती सपोर्ट सिस्टम ऑलवेज म्हणजे फॉर गोवा लायव्हलीहूड फोरम हांकां हांव खूब पयलींच्यान जाणा आणि आशा वेर्डेकराक तर ताज्या पेक्षा चड पयलींच्यान जाणा. शी इज वर्किंग इन दीस फील्ड फॉर लास्ट मोर दॅन 20 years वेगवेगळ्या सेक्टराचेर काम करीत आसा. म्हणजे तातूंतल्यान तुमकां ताच्यांनी खूब बरो एक प्लॅटफॉर्म दिलो. खूब बऱ्या पद्दतीन एक बिझनेस कसो करपाचो शिकलो. हांवें एकाच एक लायन धरून हांव फुडें सांगतालो की गोंयांत आमकां दोन अजुनूय आमकां तशें म्हणजे शी इज वांतेकर शी इज डुईंग इन द वेस्ट मॅनेजमेंट काम. आमकां दोन एम्बॅसिडर्सची गरज आसा. एक म्हणजे ग्रीन गोवा क्लीन गोवा आनी इट इज वेस्ट म्हणजे क्लीन गोवा दवरपा खातीर आमकां वेस्ट काम करपी एक एम्बॅसिडर जाय. ग्रीन गोवा करपा खातीर आमकां झाडां सांबाळपी आनी ती झाडां रोवपी. आमी जेन्ना म्हटलां की पत्रादेवी पासून पोळे पर्यंत आनी सिन्स फ्रॉम द केरी टू परत फोंडा आनी मोले टू फोंडा ह्या कंप्लीट नॅशनल हायवेचेर आमी फक्त पावस कमी आशिल्लो म्हणून रोवपाक सुरवात करूंक ना. बट ती झाडांय रोवपाक सुरवात करतले आनी वी आर पेईंग द crores of rupees फॉर द कॉन्ट्रॅक्टर्स. पण हे काम जर आमच्या महिला भगिनींनी घेतले आणि हे काम विशेष करून जर सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी घेतले तर दिस इज नॉट अ बिग थिंग. हय आमी हे काम करपाक शकता. जर इनिशिएटिव्ह तुम्ही घेतलो आसत जाल्यार ते crores of rupees जर भायल्यान तो आनी कोण तरी मनीस हाडटलो तो घालतलो आनी तांकां दितलो ताच्या पेक्षा इट इज इन द मेकनायज्ड वे अशें न्ही की खूब बऱ्या पद्दतीन. आनी शेवटी 25 किलोमिटराचो पॅच तेजी सगळी झाडांचे रक्षण राखण हांव करता आनी तो सगळो क्लीन दवरपाचें काम हांव करता. हे जर सेल्फ हेल्प ग्रुपान ठरयले आसत जाल्यार म्हाका दिसता इन शॉर्ट इट इज इन माय विलेज म्हणजे म्हाज्या गांवांत जितको रस्तो लागता तितको रस्तो क्लीन दवरपाचें कामूच म्हाजें आनी थंय झाडां खूब बऱ्या पद्दतीन वाडोवपाचें काम म्हाजें. हे जर घेतलें आसत वी आर रेडी टू पे फॉर देम. फुकट न्ही हांवें त्या खातीर म्हटलें. आमी ताच्या खातीर पे करपाची आमची तयारी आसा. आशा वेर्णेकाराक आतांच सांगलां की तुमी ट्रेन करपाचें काम करत. इट इज व्हेरी इजी आनी इट इज नॉट अ हार्ड वर्क ऑल्सो. म्हणजे दिसांतल्यान 2 वेळा म्हाका दिसता 2 वरां एक किंवा 2 वरां स्पेंड केले सुद्दां जाल्यार खूब जालें. फक्त ताका ट्रेनिंग दिवपाची गरज आसा आनी मायंडसेट बदलपाची गरज आसा. तो जर आमी करपाक शिकले आसत जाल्यार ऑटोमॅटिकली म्हणजे ताका आमी म्हणटा की 90% क्लीन उरतलो. कित्याक बरेचशे फावटी
लोक घरातलोच कचरो हाडटा आनी रस्त्यार उडोवता उडोवपाचोच जर बंद जालो जाल्यार काडपाचें आनीक ना सो दॅट यू पीपल वील कंटिन्यू दॅट टू क्लीन एंड म्हणजे ग्रीन आनी क्लीन दवरपाचें काम हे करूं शकता. आफ्टर ऑल टुरिस्टाक कितें जाय टुरिस्टाक जाय अरे वाव हे फिलींग येवपा जाय. हे केन्ना येतले जेन्ना आमी ग्रीनरी पळयतले क्लिनलीनेस पळयतले तेन्ना येतले आनी ते फिलींग आज जेन्ना आमी म्हणटा की टुरिस्ट पुराय गोंयभर भोंवपाक लागला टुरिस्ट कुस्ट म्हणजे आमी फक्त बिचा वयलो कचरो काडूंक आमी स्पेंड करतात फक्त तो आज बिचारूच भोंवना म्हणून आमकां नॅशनल हायवेचो कचरो काडचो पडलो म्हणून आमकां गोवा स्टेट हायवेचो कचरो काडचो पडलो. आतां हो कचरो उडयता कोण म्हणजे गोंया भायल्या काय कोण हाडून उडयना न्ही गोंयकारूच उडयता म्हणून हो मायंडसेट जर आमी थोडोसो बदलपाक शकले कंटिन्युअसली जाल्यार हे पॉसिबल आसा. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.